वार्षिक प्रमाणे आम्ही बर्थडे जो आहा 30 एप्रिलाक आयतार येयला, तो वर्साच्या वर्सा आमी केक कटिंग आनी अशें सेलिब्रेशन दवरताले. पूण हे फावट आमी ठरयलां की बर्थडे निमित्तान आमी महारुद्र अभिषेक करपाचो. काशीच्यान पंडीत येतले, 5 पंडीत बसून मांद्रे ग्रावंडाचेर सगळो सेटअप केल्लो वयतलो आनी महारुद्र अभिषेक 4:30 सुरवात जातलो, तो 6:30 काबार जातलो. आणि तशेंच त्याच्या उपरांत गंगा आरती, जे गंगा आरती काशी करतात घाटाचेर, तेच पंडीत हांगा येतले जे गंगा आरती करतले. सो तेच्या उपरांत जो आहा तो कार्यक्रम शिव तांडव आनी असे वेगळे कार्यक्रम आसतले 2 वरांचे. महाप्रसाद आसतलो. सो एकंदरीत आमी काशी खुबशे लोक आमचे गोंयचे आनी आमच्या मांद्रे गांवचे लोक, मांद्रे मतदारसंघाचे लोक काशी पावो शकनात, कित्याक जाणटेपणाक लागून हो ट्रॅव्हलिंग प्रॉब्लम जाता म्हणून काशी पावो शकना. ताका लागून काशीचो कॉन्सेप्ट, काशी कशें आसता, काशीचो हे कशें आसता ते गंगा आरती बीन आमी हांगासर दाखोवपाचो प्रयत्न करतात. ताका लागून मागता सगळ्या गोंयकारांक की 30 तारखेक 4:30 सुमार मांद्रे ग्रावंडाचेर येवचें आनी दर्शन घेवचें. आणि बर्थडेचे म्हणून तुम्ही सेलिब्रेट करिनात म्हणून कितें तरी सांगलेले आसात, एक इन्विटेशन कितें तेचेर कितें सांगू शकता? बर्थडेचें सेलिब्रेशन म्हटल्यार सगळ्यां कडेन मागता की बर्थडेच्या निमतान आमी रुद्र अभिषेक दवरला. पूण ताका लागून सगळ्यां कडेन मागता की तुमी बुके घेवन येवचे न्हू, हो विश करपाचें न्हू, तुमी येवन देवाचो आशिर्वाद घेवपाचो, हेतूनच म्हाजे विशीस म्हणून समजता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.